नमस्कार म्हज्या भावा आनी भयणांनो, तशेंच इश्ट इश्टिणींनो. ऐकात म्हजो एक लेख. तें एक कशें व्यसन. बेबदो कोणाक म्हणटात अशें एके चलयेन आवयक विचारलें. तिच्या दोळ्यांतल्यान झरे व्हांवंक लागले. आगे मां, हांव तुका कितें विचारता आनी तूं मगे रडटा. रडटा कित्याक? तिने बेगीन आपल्या हातांत आशिल्ल्या लेंसाक आपले दोळे पुशीत सांगपाक सुरवात केली. बाय, तुका बेबदो म्हळ्यार कोण आजून खबर ना? पूण हांव तुजें येदें आसतनाच बेबदो कोण हें वळखतालें. हय बाय, आमी पळयल्या बेबदी मनशां. आमी गांवांत रावतना कांय बेबदे धोलत येतना पळयल्यात. कांय जाण गुपचूप तर कांय जाण आख्ख्या रस्त्यार आवाज करीत येतात पळयल्यात. ते बेबदे जाले हातूंत कारण आसा. तें तांच्या मनांतलें वा मना भायलें जावना हेंच कारण. मागीर कितें चुकलें जायत वा आनी कितें कारण आसत गे ते बेबदे जावंक? चलयेन म्हळें. तें आमी सांगूं शकनात गो बाय, पूण एक आयकल्ली गजाल मात तांच्या बेबदेपणाची काणी सांगून गेल्या. खरें फट तो देव जाणा आनी सोरो पिवपी जाणा, आवयन म्हळें. मां, एक विचारूं? विचार. आयज अकस्मात अशें कितें तुज्या मनांत आयलें गो? तें मां, अशें जालें गे, काल शाळेंत त्या मामाल्या चल्याक ताजे इश्ट तुजो बापूय बेबदो म्हूण चाळयताले. तो खूब रडलो. अशें करप न्ही गो बाय. ही तुजी आवय जाणा की कितलें वायट दिसता तें. तूं ताका तशें कांय म्हणूं नाका हां. ना गे मां, तूं कशें जाणा गे आनी बेबदो म्हळ्यार कितें गे? इतकें वायट दिसपा सारकें कितें आसता गे? आयक, तो बेबदो कित्याक? तो जो सदांच सोरो पिता आनी त्या बरोबर अख्ख्या मार्गार धोलत पडत येता. सोरो पिवन हें एक मोठें व्यसन. तें एक म्हणल्यार बी जाता. हो सोरो पिवपाचें व्यसन आशिल्लो सामको वायट वागता. तो रस्त्यार पडटा, तो गाळयो घालता, तो त्या सोऱ्यान पार हालता, तो तसोच आपल्या पुराय फामिलीक त्रास दिता. इतलेंच न्हय तर त्या व्यसनाक लागून आपूण जोडिल्ली जोड मोडटा तो मोडटा. ते सामकें काबार जातकूच घरांतल्यांक पयशे दी म्हणून सतायता आनी झगडे करता. ताका त्या सोऱ्या फुडें कांयच दिसना. एकदां तो सोरो आंगान घुसलो की ते आपले धुंदीन रावतात. ताका आपूण खंय आसा हेंवूय ध्यानात येना. ताचो परिणाम असो जाता की ताका लोक सामको बेबदो हेंच नांव दितात. आंकवार भुरगो आसत तर आवय बापायक त्रास, आनी लगीन जाल्लो आसत तर बायले भुरग्यांक त्रास जातात. हें सगळें सोंसतना भुरग्यां बायलेची मनस्थिती बदलता. ती कितें जावंक सोदता, हुशार आसता तरी करूंक पावनात. बेबदो म्हळ्यार एक घरदाराक लागिल्ली कीड जाता. ह्या बेबदेकायेक लागून सगळें जिवीत उध्वस्त जाता. तें जिविताचे खेळ करपाचें व्यसन आसता. कांय जाण मजेक तर कांय जाण कसली तरी दुख्खां अशींच निमतां आसतात. हांवें सामको लागीं पळयल्लो म्हज्या घरांतलो काका. ताचें वेगळें अशें दुख्ख तुका कळचें ना, पूण ह्या दुख्खान ताणें आपल्याक पुराय काबार केलो. ताचें दूख सगळ्या कुटुंबाक सोंसचें पडलें. हें बेबदेपणाचें व्यसन सुटना, कळ्ळें? बेबदो म्हळ्यार? त्या चलयेन हळूच हय मान धोलयली आनी सोपूत घेतलो की हांव कोण बेबदो कायेन वतात ताका समजोवपाचो कायम प्रयत्न करतलें. तर इश्टिणींनो, ही म्हाजी ल्हानशी काणी, ल्हानसो लेख. तुमकां कसो लागलो जरूर कळयात. तोपर्यंत देव बरें करूं.